गोंयांत रोजगार हो सद्याक म्हत्वाचो प्रश्न आसा। अशें आसतना सरकार राज्यांत सद्याक रोजगार दिवपाक कसलेंच पावल उखलिल्लें दिसना। वयल्यान रोजगार आसा तांकां बेरोजगार करपाक पावल मारता म्हण आरोप गोंय शिवसेनेन केला। आरडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीस। तर आज आमी तुमकां आपयला कित्याक तर तुमी पळयल्यात गोंयांत पयलींच म्हटल्यार अनएम्प्लॉयमेंट जायत आहा, कित्याक मायनिंग बंद, सगळें बंद आनी गव्हर्मेंटाची कसलीच असो प्रोग्राम ना की एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करपाची। एम्प्लॉयमेंट जनरेट जावपाचें सोडूनच दिया तर गव्हर्मेंट हे वाटेन गेल्लो आसा की अनएम्प्लॉयड करपाचें। जीएमसीन मेन म्हटल्यार पयले आतां तुमी तर फार्मासीस, ह्यो फार्मासीस कोण गोंयकार चलयताले आनी गोंयचे भुरगे ते आसले कामाक आनी तेका लागून 35-40 भुरगे ते अनएम्प्लॉयड जाल्ले आसा। आनी हे गोंयकार कोण फार्मासी चलयताले ते बी गोंयचे जाल्ले, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तेंच्यांनी क्रिएट केल्ले आपल्याक आनी बाकीचे लोकांक काम दिले, पूण ते बी अनएम्प्लॉयड जाल्ले आसा। म्हणजे पयलींच एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करूंक ना आनी तेतून मदीं हे एम्प्लॉयमेंट आहा ते बी काबार करपाचे हे गव्हर्मेंटान चिंतलेले आसा। दुसरें म्हटल्यार तेंच्यांनी तशीच लॉन्ड्री, आयज लॉन्ड्री आसा ती बी खंयच्या दुसऱ्या कंपनीक दिल्ली आसा। पीएचसीचे आनी बाकीचे सगळे कपडे सुद्धा थंय दुसरे हाडून दिल्ले आसा आनी ती इको क्लीन सिस्टम म्हणून एक कंपनी आसा तिका दिल्ली आसा। हांगा कितें जातालें पयलीं तर हे पीएचसीचे आनी बाकीचे हॉस्पिटलांतले कपडे ते एरियेतले हे तुजे तेंचे लोकल्स कोण आसले धोबी तेंच्या कडेन वयताले ते कपडे आनी तेंचे कितें तरी रोजगार जातालो थंय, पूण तेंकाय बी तेंच्याय रोजगाराचेर येयल्ले आसा गव्हर्मेंट आनी तेंकाय बेरोजगार केल्ले आसा। आनी ही इको क्लीन सिस्टम म्हणून हे कंपनीक काडून सगळे ही कपडे धुवपाची हे दिल्ली आसा आनी हेतून मोठो घोटाळो आसा। अनएम्प्लॉयमेंट गोव्यामध्ये आणून म्हणजे एम्प्लॉयमेंट काही देण्याचे चिन्हच नाहीये, पण अनएम्प्लॉयमेंट आणून बाकी सर्व गोष्टी बंद पाडायच्या। आता त्यातला एकच प्रकार आहे वुमन्सचा, म्हणजे महिला सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप जे आहेत आपले आता सध्या जे चालू आहेत 100च्याहून जास्त सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप गोव्यामध्ये सुरू आहेत, ज्या वेगवेगळ्या शाळेजना जेवण वगैरे प्रोव्हाइड करतात। आता तिथे देखील अक्षयपात्राला आणून हा प्रकार चालू केलेला आहे की आउटसोर्सिंग करायचं। आता अक्षयपात्र काय आहे? इस्कॉन ग्रुप आहे। इस्कॉन ग्रुप कुठून फंडिंग होत आहे हे सर्वांना माहिती आहे।